Check, check this. Check, check. Check. Manivont Agnel trig debatai extra tiraunk nomuno. O puilea novenațo vișui. Manivont Agnel sodans trig debacire tir baba dorun jiunk vavullo. Anosoto debak sodankal sharonak iunk tani debace aponeak zobabdiun padri ponace apone स्वीकारले. जीवितभर तो शुभ वर्तमानाचे वाटेर चल्लो. देवाची कुशी आपल्या ताई कसली ती ताणे ओळखली. आमी सगळ्यांनी त्रिक देवाक चिटकून रावंक आमच्या जिवितान भाग्योतपणी जिवंक तो आमकां नमुनो जालो. याद आनी सांगाताक ताचे साथ करना पासत मागुया.
माई मोगाचो येवकार ह्या मिसाची खेरीत इंतेसावां दिनवासनेचे मीस भेटयता टोनी पेरेरा आनी फामील सांता क्रूज टावन दिनवासनेचे मीस भेटयता कायतानो जे दोरादो राया मेवरीक आनी मेरी बरी भलायकी मागोंक मीस भेटयता FM लुईस मारगांव टावन मानिवंत आग्नेलाच्या मानांक सियोनाच्या परीक्षा बरी जावंक मीस भेटयता डॉमनीक आनी सिंथिया डिसोजा कालांगूट टावन फामिलीक बरी भलायकी मागूंक मीस भेटयता मार्सेलीन फेर्नांडीस मारगांव टावन आमी सोगलीं उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावया. ताळो उबारुया बापाकू ताकात्म्या गायोन करून येया देवा मोगा गाया ताळो उबानेया बापाकू ताकात्म्या गायोन करून येया देवा मोगा गाया उतोरायको जीवित बाबाक बेटो सोगली एकठांय जायात देवा मोगा गाया देवा उतोरायको जीवित बाबाक बेटो सोगली एकठांय जायात देवा मोगा गाया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावानो मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक आनी ताच्या मोरणाच्या 95 वर्साचो उगडास सोमारोमूंक नोवेनाच्या पयल्या दिसाक तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आयचो विशय मान्यवंत आग्नेल त्रिएक देवा थंय एकचार तिरावंक नमुणो. पवित्र त्रित्वेन सगल्यांक एकठांयतलो देवीक मोग आमकां दिसून येता. मुळावे दोतोनींत आमी शिकल्यो देव एक पूण जोण तेग तेग जोण एकचारान जियेतात. हें आसा आमचें क्रिस्ती भावार्थाचें सोत. बापान आमकां रुचल्यांत आनी तो आमकां सांबाळटा. देव पुत्र आमचो सोडवणदार. पवित्र आत्मो आमकां कृपेन भरता. त्रिएक देव आपल्या एकचारान जिवंक आमकां उत्तेजन दिता. मान्यवंत आग्नेलान त्रिएक देवाचेर आपलो भावार्थ तीर करून आपलें यादनिकी जिवीत जियेलो. जेजूच्या पावलांनी चलून ताणें आपलें जिवीत सारलें. ह्या मिसान वांटो घेवन आमी जेजूच्या पावलांनी चलून त्रिएक देवा थंय आमचो एकचार तिरावंक आमकां कृपा मागुया. ही आमची पवित्र मिसाची पेट देवाक मानता तसली जावंक आमची काळजां मनां तयार करुया. देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडा उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पविता देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumya kakut ko, Soumya kakut ko, Krista kakut ko, Krista kakut ko, Soumya kakut ko, Soumya kakut ko. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, समजिकायेचो स्वताचो आनी शांतीचो आत्मो आमच्या तरणाट्याचेर धाड. तुका कितें मानता तें समजून घेवंक आनी एका काळजान आनी एका मनान तें पाडूंक तो तांकां उजवाड आनी बळ दिवं. आमच्या सोमया तुज्या पुता येजू क्रिस्ता वरवीं जो तोकरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. Amen. मुन्नियाच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपल्यो येवजणो सुरू करतना सगल्यो वस्तू रोसच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका रचला. सुरवातेक तावन प्रितूम रोजचे येवचे आदीं काळा युगान तावन हांव थीर आसली. समदीर आजून नासलो, घोशघोशीत उदकाच्यो जोरी आजून फुटूंक नासल्यो, पूण हांव जल्मलोली. पर्वत बसूच्या आदीं, दोंगर घोडचे आदीं हांव जल्माक आयली. ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराचे धुळ्ळ्याचे पयले धातू करचे आदीं हांव जल्मली. ताणें अंतराल तिरायलें तेन्ना हांव थंय आसली. जेन्ना ताणें समदिराक आटो घालो आनी बलीं कुपां जमयलीं आनी समदिराच्यो जोरी फुटोश्यो केल्यो, जेन्ना दर्याक शिमो गायल्यो आनी शिमा भायर वचना जावंक फर्मायलें आनी पृथ्वीची बुनयाद गायली, तेन्ना एका हुशार वस्तादा परी हांव ताच्या सांगाता आसली. दिसपटी ताका संतोषपरीत करताली, सगळो वेळ ताच्या मुखार खेळटाली. ताणें रचलेल्या संवसारांत खेळटाली. मनशाचें पुतां दुवां मोदें आसूंक हांव मुरगडटाली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें, सगलीं म्हणुया. आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मळब तुज्या हातांचें काम हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायलेल्या चोंदरा नोखेत्रांचेर नदर घाली जाल्यार मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोडार दवरलाय. जबाब.
सर्वेस्परा आमच्या शेकांचे पितुमेचेर कितले वर्ते नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतली सावजां पर्यंत हेणे तेणें उपतोली वाऱ्यावेली सुकणीं आनी उदकांत फिरतोली दोर्यांतली मासली सगळ्यांच ताचे आदीन केलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांचे पितुमेचेर कितले वर्ते नांव तुजें. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. Gesù bapace utortu, tacia mogaci coborsa. Jesu kaluka tu zwartu, amka bapashi pauke. Sorvespora, 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 zui zui. Sorvespora, 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 zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. दुआवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवचें जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजें कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजें कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या आमच्या नोयनाचो विशय मान्यवंत आग्नेलाक त्रिएक देवातावन एकचार तिरावंक नमुणो. आनी हातून बरी उतरां आहा. आयची दोनूय वाचपां ह्या विशयाचेर लक्ष घालता. जरी तर आमी क्रिस्तांव, आमी स्वत मानता एक देव ते एक जण. ही पवित्रित्वी आमची भावार्थाची स्वता. आनी ह्याच स्वताचेर आमी आख्खें क्रिस्ती जिवीत जियेता. आमी म्हणटा एक देव ते एक जण. आमकां आयच्या शिव वर्तमान मेळटा ह्यो कल्पना आमच्यान मनान समजूंक जायना. व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड दीस मिस्ट्री. आनी सोजमून काबार जायना. आनी आमच्यान ह्या मोनाच्यान आमचे मोनान हें आटापकूय एकदम कठीण. पूण जशीं जशीं आमी भावार्थान वाडटा, जशीं जशीं आमी पिरायेन वाडटा, पवित्र सभा आमकां संस्कार दिता. पवित्र सभा आमकां देवाच्या उतराचे मोडणेन वांटो घेवंक सोयेक दिता. पवित्र सभा आमकां ह्या उंड्याचे मोडणेन वांटो घेवंक सोयेक दिता. आनी जितली आमी ह्या वांटेन म्हणजे वांटता तेन्ना, देवाचें उतर वांटता तेन्ना, उंड्याची वांटणी करता तेन्ना इल्ली इल्ली आमकां देवाची कृपा मेळटा. आनी कृपे वरवीं देव आपलें देवपण उक्तें करता. तिच्या बाबडीनो पयल्या वाचपान आमकां स्पश्ट करून सांगलां. प्रितूम रोजचे आदीं हांव वाचली जाणवाय. आनी जाणवाय कोण? ही जाणवाय खंय थावन येता?
ही जाणवाय देवाक येता आनी म्हणल्यार आमी जोआच्या शिवर्तमानान पयलेच आवेस्वरान आमकां मेळटा द वर्ड वॉज वीथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड. प्रितीच्या बाबडीनो देव आदींचो आसा आनी ह्या देवाक आमी बाप म्हणटा, देव पूत म्हणटा आनी देव पवित्र आत्मा म्हणटा. हे ते एक जण. देव बापान कितें केलें? देव बापान सोबीत सुंदर संवसार रचलो आनी ह्या रचण्या मदें मनशाकूय रचून धाडलो. आनीक जेन्ना मनीस परतून परतून देवा कडसून फाटी फुडें येत रावलो, आमी पळयलां इज्रायल परजा आख्या आदल्या कळरान आमकां मेळटा, आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा, मॅनिफेस्टींग हीज लव, आपलो मोग आमचे थंय उठो कोत्ता. आनी ह्या पुतान कितें केलें? ह्या पुतान आमची सोडवण केली आनी सोडवण करून आमकां ही हॅज रिस्टोर्ड बॅक अस टू गॉड. आमकां परतून दैवीक जिवितान वांटो मेळूंक बागेली केली. आनी हें भाग तर आमकां फावो जातलें जाल्यार आमी ह्या भागाची वांगडी जातलीं जाल्यार इफ वी वॉन्ट टू एप्लाय दीस टू अस, आमी ह्या पवित्रतायेन रावंक गरज. देखून देव पवित्र आत्मो आमकां पाठयलो आनी हो पवित्र आत्मो आमकां ह्या चालत्या जिवितान जिवंक आयज आदार दिता. ही आमची पवित्र तितवी जायतीं जाणां पवित्र तितवी सजमोंक तांतयाचो एग्जाम्पल दिता. इफ यू बॉयल अ एग यू वील फायंड अ हार्ड शेल, भायल्यान कोरो, मागीर भितरल्यान धवो बोड आनी तांबडो बोड. बट डिफिकल्टी इज दे आर 3 डिफरंट पार्ट्स, 3 दुसरे भाग. पूण देव 3 भाग न्हू. देव पूत, देव बाप, देव पवित्र आत्मो, देव वय ते एक जण पूण एकूच देव. मोगाल बाबडीनो, आमकां ग्रेक भाशेन जेन्ना आमी शिमदारेन शिकताले तेन्ना कोयनोनिया म्हूण एक उतर दिल्लें. आयज आमी म्हणलां त्रिएक देवाचो एकचार, त्रिएक देवा थंय एकचार, कम्युनियन वीथ गॉड. आनी ग्रेक भाशेन कोयनोनिया हें उतर आमकां सांगता, इंग्लिशीन आमी म्हणटलें कम्युनियन. इन सिंपल टर्म्स शेअरिंग. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो, एक कम्युनियन एंड दे आर शेअरिंग ऑफ लव. आनी हेंच आमच्या जिवितान जिवंक आमकां आपयता पवित्र सभा. आनी देवूय हेंच आमचे लागीं मागता. जशे परी देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा एक, तशी आमी एक जावंक, तशी आमी आनी देवाचो एक हो संबंद जावंक, एकतार आमी म्हणटा कम्युनियन. आनी मग बाबडीनो, वॉट टायप ऑफ शेअरिंग, कसलें वांटिल्ली वांटप आमी करप? आमचे मनाचे आयडियज, कल्पना आमचे आसात त्यो. इफ गॉड वॉज वन, दे हॅड वन आयडिया, एकान एकचार आसलो. दुसरें म्हणल्यार मोगाल बाबडीनो फिलिंग्स. जायते फावटी आमच्यो भावना आसता, हे भावनाचो एकचार आमकां जावंक गरज. क्रिस्ती कुटूंब म्हणटच. आनीक सामान्य जिवीत आमचें हें एकताराचें जिवीत जावंक गरज. आयज आमचे मुखार आमी नमुनो दवरता पाद आज्ञेलाक. पाद आज्ञेल पवित्र तितवे तांय एकचार जावंक आमकां नमुनो. पाद आज्ञेलान कशे भाशेन वो कोण भाशेन हे पवित्र तितवेचो एकचार जावंक आमकां नमुनो करून दवरला. आमकां पयस वचपाक गरज ना. आमी हांगासर एकठांय जाल्यां ती ही व्हडली आमकां गोवाय. पाद आज्ञेलाक आमी पडोवंक ना. पाद आज्ञेलाचें आमी जिवीत आयकलां, ताची कोडी काणयो वाचल्या, ताच्यो जिविताच्यो एक एक घडयो घडयो आमी जाणाव. आनी ह्या ताच्या जिविताचेर नियाळ करून आमी देवाशी येता. हो व्हडलो एकचार. दुसरे सुवातेर मोगाल बाबडीनो, पाद आज्ञेलाच्या जिविताचेर नदर मारल्यार ल्हानपणी तावन ताका देवाचो मोग आसलो, कुयतान मेळ्ळो ताच्या आवय बापायक, ताच्या कुटुंबांतल्यान. आमी आमचें कसलेंच मागणें सुरू करता तेन्ना बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे म्हणटा. आनी मागणें सोंपयता तेन्ना महिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक म्हणटा. हें आमी कुयतान शिकता. पयलीं आमची आवय आपल्या गोपान घेवन वो खांकीन घेवन आहा तेन्ना आपा म्हणूंक शिकयता आमकां. थंयच्यान आमची सुरवात जाता. आनी इल्ली जिल्ली वाडटा तेन्ना आमी हे पवित्र सभेची वांगडी जाता. तेच परी पाद आज्ञेल आपल्या कुटुंबान अशे तरेन वाडलो. ताची आवय ताका ही बरी देवाची बुद्द दिताली.
ही दोतोन शिकयताली आनी आपल्या कुटुंबान जें शिकलो तेंच ताणें दुसऱ्यांक दिलें. फुडें वचून शिकप केलें जायत, पूण बेसीक फावंडेशन फ्रॉम द फॅमिली आयज मोगाल बाबडीनो खेरीतपणी आमी हाचेर लक्ष घालूंक गरज. जेन्ना आमी पवित्र रितवेचो एकचार म्हणटा तेन्ना आमच्या कुटुंबांनी हो एकचार दिसूंक गरज. तेन्ना आमचीं भुरगीं, आमची तरणाटी, आयज आमी तरणाट्या पासत मागता, आमची तरणाटी हो मिस्तेर समजून घेवंक आनी हो समजून घेवंक आमच्या कुटुंबांनी पयले सुवातेर आमी जाणा जावंक गरज. एक पोती पोतीन हो एकचार, देवा मोगाचो एकचार, हो एकचार आमच्या कुटुंबांनी जिवंक गरज. तेन्ना आमची भुरगीं शिकतलीं. फुडें वचून मोगाल बाबडीनो पाद आग्नेलगडे भुरगेपणी आसतना दोतोन शिकयतालो भुरग्यांक, आपल्या सांगात्याच्यांक. सिमनारीन गेलो आनी त्या उपरांत यादनीकूय जालो आनी यादनीक जाल्या उपरांत आपल्या वावरांतल्यान कुमसाराच्या साक्रामेंतान जावं, बूद दिवप दुसऱ्यांक, स्पिरिच्युअल डिरेक्टर कसो, आनीक प्रवाचन करप, हे आपल्या तिनूय गुणांनी ताणें पवित्र रितवेचो एकचार दाखयलो. आनी देखूनच सोबे माजार आमी जायतीं जाणां ताका आजून तर पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण पाचारूंक ना, पूण आमकां तो एक धाकटुलो सांतुलो कसो. आमी सिमनारीन आसतना देखून ताचें जिवीत आमकां हुस्कायता. व्हडल्यो व्हडल्यो मिलागी ताणें करूंक ना, पूण ताचें भक्तीवन जिवीत आमकां आयज देवाशी ओडून हाडटा. मोगाल बाबडीनो आयज ह्या आमच्या मान्यवत आग्नेलाच्या सांत कारणां पासत आमी मागता तेन्ना आमी हे ताचे गूण आमच्या जिवितांत जिवंक गरज. आमी कितें स्वत मानता तें सोजमुया. आमी तर म्हणटा बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे. हो बाप कोण, हो पूत कोण, हो पवित्र आत्मो कोण, हें आमी शिकुया. जायते फावटी आमी कोत्ता, सगळें कोत्ता, पूण सोजमणी घेवंक सोदिना, सोजमूंक सोदिना. हें उक्तेपण आमच्या जिवितांत दाखोवया. आयज मान्यवता लागीं हेंच मागुया ताचे विनोनेन देवाच्या उतराक, हुंड्याचे मोडणेक आमी उक्ती जावंक. आमी कितें कोत्ता ताचो फोड आमकां मेळूंक. दुसरे सुवातेर मोगाल बाबडीनो आमच्या जिवितान हो एकचार जिवंक. जरी तर बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक, तर आमकांय तो एक जावंक आपयता. आनी हो एकचार बापाचो, पुताचो, पवित्र आत्म्याचो आमच्या कुटुंबांनी दिसूंक गरज, आमच्या समुदायांनी दिसूंक गरज. तेन्ना आमचें क्रिस्ती जिवीत पडचोडीत जातलें. मान्यव दानेलाच्या कुटुंबान हें घडलें. आयज आमच्या कुटुंबांनी हें घडोवंक गरज. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमी सगल्यो आमच्या कुटुंबान हाडटा, पूण भावार्थाचे नदरेन आमी वाडूंक गरज. वय देव आमकां गुणांनी बोदता, वय देव आमकां आशिर्वादान बोदता, पूण हो आशिर्वाद आमच्या जिवितान आमी जिवंक गरज. आयज जेन्ना ह्या नोमिनान वांटोवंक येता त्योच हीच आमची मागणी जावन दी. ही पवित्र रितवी आमच्या मनाचे भायर जाता एक एक फावटी, सोजमूंक कठीण जाता, पूण वय देवाक आमी उक्टी जावया, देवाक आमी आयतेपण दाखोवया आनी आमचें भावार्थाचें सोत सोजमूंक, जिवंक आनी ह्या स्वताच्या सोजमणेन आनी जिविता वरवीं देवाक आमी कोवायक जावंक. ह्याच भावार्थान हें बलिदान बापाक भेटोवया. उबी रावया. आमची मागणी बापाक उबारया. आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या गवणीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे पावलांनी चलून त्रेक देवाच्या संबंदान वाडून आपले पोरचेक भावार्थाचें उटोम नमुणे जावंक तांकां पवित्र त्रित्वेचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक वेंचून काडलेले पोरचेच्या संबंदान जिवन तांचे उदरगती खातीर पोटतिडेन वावरून बरे समाज सेवक ते जावंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. देव म्हणल्यार एक आनी देव म्हणल्यार ते एकजण ह्या स्वताक खोल समजणी आसा. देव म्हणल्यार समुदाय ह्या स्वता प्रमाणे जिवंक
आमची मनां उजवाडाय म्हूण पवित्र आत्म्या लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. त्रेक देवाच्या संबंदान आमची कुटुंबां गोड करूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी एकचार वाडूंक आनी अशें जेजूच्या पावलांनी चलून ताचे फाटल्यान वचूंक आमकां आदार आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. मानेवन आग्नेलाची देख घेवन आमी सगलीं ह्या नव्यानांत वांटो घेतात तीं जेजूच्या फाटल्यान वचूंक त्रेक देवाचो एकचार आपणावून आमचें जिवीत सुखी आनी फळादीक करूं म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. इल्लो वेडोगी रावन आमची खासगी मागणी बाबाक उबारुया. खेरीतपणी मागुया 10वेच्या आनी 12वेच्या भुरग्यां पासत आयज आपली परिक्षा ती सुरू करता. इतली तयारी केल्या उपरांत देवान तांकां शांत आपली परिक्षा बरोवंक आदार दिवंक मागुया. भोव स्वर्गीचे बापा, तुज्या आदाराचेर पातयेवन ही मागणी आमी तुका उबारता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भांगार करून शोकताय तूं एकाच उतरान माती दूर आमचे जिणे भांगार कोर पवित्र आत्म्या गोंयाळ बापा मुक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचें तुका वोमतांव आमचें वरदान. तुका वोमतांव आमचें वरदान. दयाळ बापा मुक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचें तुका वोमतांव आमचें वरदान. तुका वोमतांव आमचें वरदान. म्हज्या बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर्प वेदा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सोवेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, तुज्या तरणाट्यांचेर देण्यांचेर कोणवळायेन दिश्ट घाल. तुज्या दोळ्यां मुखार आमच्या तरणाट्यांक कितें बरें आनी फायद्याचें तें तूं तांकां दाखय. मेकड्या मनान सगळें ओळखून घेवंक तांचें मत उजवाडाय आनी आपल्या फुडाराचें पावल फावो ते परी मारूंक तांकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोत्सवदा वरवीं तुवें सगलें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकपार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कोशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. दरबाराचो
dolbaraco, surves portum, surgani संसार बोल्या तुझ्या स्वयं बाबा उंसोर्गी तुका सोयचो सोर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय उंसोर्गी तुका सोयचो बापा करोसून पवित्रेतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कयराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco good porgo czuja. Sumia Jezu tuझे मरण आमी समोरून थाव तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव तुझ्या येण्याक आमी अंत्रेकता बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सळवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची कालकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती जुजे बा घेवन दवरून दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभोग तुका सासनाच्या सासना आमेन अपवित्र रित्वेचो गूढ सोजमूक देवाचो आशिर्वाद आमकां मागुया सगलीं बरोबर म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटचो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायलेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें दंड दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकृत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकृत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया ते बेतरेचें म्हूण म्हाका फावना पूण तिच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. एकठांय केल्या देखचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपो आनंदानी वर्तेपो एकठांय केल्या देखचिता जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपो आनंदानी वर्तेपो जोय प्रिती मोग वस्ता थंय देवाची आसा. Soy pritimog, tuj devaci rasa. Soy pritimog wasta, tuj devaci rasa. Soy pritimog, tuj devaci rasa. Dziwia dewaci biran, taco mogam ciakalzan, turkoria monan kurci, pritieka megaci. Dziwia dewaci biran, taco mogam ciakalzan, turkoria monan kurci, pritieka megaci. Zoi pritimog wasta, tuj devaci rasa. Zoi pritimog, tuj devaci rasa. Zoi pritimog wasta,
तुय देवाची रासा सोय प्रीती मोग तुय देवाची रासा प्रितीच्या बाब भयणानो, त्रिएक देव आमच्या काळजांत ह्या वेळार आयिल्लो आसा. तर घडीभर आमचे दोळे बंद करून ताचेशी आमी उलोवया. आमचो एकचार ताचेशी आमी खोलावया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बो दोयाड बापा, आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या तरणाट्यांनी तुजी खोशी पाडूंक आनी सर्वांताय तुज्या स्वताची साक्षीदारां जावंक तांकां घोटाय दी. ही आमी विनम्र काळजान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. कळोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारां सोदांची परी रेकॉन्सिलिएशन कॉपेलांत कावन्सिलींग करूंक आमची यादनीक पिलग्रीम सेंटरांत तुमचे सेवेक आसतलेत. पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जेंत आसतलें. वारड्यांचो इश्ट आनी फादर आग्नेल्स कॉल हे मासीक हांचेर आमी पाद आग्नेला वरवीं सोबार उपकार मेवल्यात ते आमी छापून हाडटा. त्याच बरोबर तरणाट्यांक मेळटा ती विक्रेक आमच्या ऑफिसा भायर स्टॉलांत तुमच्यान ती घेवंक येतात. तेच भाशेन येता त्या वर्साची ती विक्रेक आमच्या ऑफिसा भायर स्टॉलां तुमच्यान ती घेवंक जाता. ह्या वर्सा तुमी पळयतात पांडाल व्हडलो आनी सोबीत घातला. बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचूंक हाडूंक आमी वावुरल्या. कांय जाणांनी उदार मनान आदार दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायतो खर्च आनीकूय उरला. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो खर्च दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. तुमचे पासत पिलार खाला तावन हांगासर येवंक बस सर्वीस आसा. तशेंच हांगा तावन पिलार सकयल वचूंकूय बस आसतली. कोणाकूय बसीचो उपयोग करूंक जाय तर तुमी करूंक जाता. उपकार जायते मेळ्ळ्यात पादाग्नेलाचे उद्देशी. तातूंतलो एक उपकार हांव वाचतां. अगुस्तिलिया पिंटो पोर्वरीतावन बरयता. म्हाका GMCंत ओपन हार्ट सर्जरी करून डिस्चार्ज केल्लें. 10 दिसां उपरांत म्हाका पयलें चॅकअप करूंक आपयलें तेन्ना म्हजो घाव इन्फेक्शन जाला म्हूण गोमून आयलें आनी पोंत मारलेले थंय कात मेल्या अशें म्हूण सांगलें. नव्यान एडमीट केलें. म्हजें इन्फेक्शन वाडत गेलें. जायते मोठे प्रश्न उप्रासले. 3 फावटी ब्लड ट्रान्सफ्युशन करचें पडलें. ह्या वेळार हांव निराशी कशी जाली.
तेन्ना म्हज्या हातांत फादर आग्नेलो कॉल हें मासीक पडलें. ताचेर हांवें जायते उपकार मेळ्ळ्यात ते वाचले. हे वेळार म्हजोय भावार्थ वाडलो आनी फादर आग्नेल कॉल हाचेर आसले पाद आग्नेलाचो फोटो हाचेर हांवें हात दवरून हांवें खतखत्यान पिकोवणी मागली. दुसऱ्या दिसा दोतोर सगळे अजाप जाले. कांयच करिनासतना गांव पेकोत आयलो. हांव दिन वाचतां मानेवंत आग्नेला वरवीं हो व्हड उपकार फाव केल्या पासत आनी बेगीनच देवान ताका सांताचो मान फाव कर म्हूण मागता. सगळीं आमी उबी रावया. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें, उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीत चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान जावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें म्हज्या फाटल्यान म्हणात. अगणीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमचे बळेपणांक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगट परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मानेवंत आग्नेल माग आमची पासून. सर्विस्पर तुमचे सवी आसूं. सर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जेजूच्या भोगतान तुझे नांव आयज पोर जोडटा. निजोदनी गोळी तूं जावन आसा स्वर्गांत वाडटा कोयता. निजोदनी गोळी तूं जावन आसा स्वर्गांत वाडटा कोयता. उल्हास आमचे देवा मुखार पळोवन तुका तारान. उल्हास आमचे देवा मुखार पळोवन